येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सुप्रीम कोर्टान केलो डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचो नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ क्लिअरन्स रद्द. दक्षिण पश्चिम रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाक व्हडलो धपको, पूण सर्वोच्च न्यायालयान रेल्वेक परत अर्ज करपाची दिल्या परवानगी. जागराची परंपरा उरल्या तिगून, आयतारा रंगलो सांताक्रूज कांकराचो जागोर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सुप्रीम कोर्टान डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पा खातीर दिल्लो नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ क्लिअरन्स रद्द केला. देखून दक्षिण पश्चिम रेल्वे ट्रॅक धुपेटीकरणाचे येवजणेक मोठो धपको बसला. ह्या मुद्द्या वयल्यान CCIच्यो शिफारसी पाळपाक जाय अशें तातूंत म्हटलां, पूण सर्वोच्च न्यायालयान रेल्वेक परत अर्ज करपाची परवानगी दिल्या. गोंयांत दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगा प्रकल्पा वयल्यान बरेच कोफुसांव जाले. गोंयांतल्यान कोळसो येरादारीक मार्ग मेळचो ह्या खातीरूच हें सगळें चल्लां असो आरोप सगळे कडेन लोकांनी केल्लो. ताका लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जातलो अशें तांचें म्हणणें. गोवा फावंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारिसान ह्या विरोधात याचिका दाखल केल्ली. मंजुरी रद्द करचे आदीं सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा पश्चिम घाटांतल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा विशीं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समित्यांचे शिफारशीक मान्यताय दिल्या. ह्या खातीर रेल्वे विकास निगम लिमिटेडाक रानजीव अभयारण्य अंतर्गत संरक्षीत क्षेत्राच्या जैवविविधता आनी पर्यावरणाचेर प्रस्तावित प्रकल्पाच्या प्रभावाचो तपशिलाचेर विश्लेशण करपाक आडोवचें ना. उपरांत नवे प्रस्ताव दितले, सुप्रीम कोर्टान आपल्या आदेशांत म्हटलां. कायद्या प्रमाण कृती करतले अशें NBWLच्या वांगडी समितीन मागलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. लोकांक सवाय टॅक्सी सेवा जाय, ही हेर राज्यांनी मेळटा. एप आशिल्ल्या टॅक्सींक आनीक परमिटां दिवची न्हय अशें आमी थारायल्लें, पूण लोकांचो दबाव वाडलो जाल्यार ताचे मर्याद बागोवचे पडटले. सरकाराक निर्णय बदलचो पडटलो, येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. नवी रेंट कार आनी दुचाकीचे नोंदणीचेर निर्बंध घालतलो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन हालींच घोशणा केल्ली. गोंयांतल्या पार्किंगाच्या घुसपा गोंधळाक आनी अपघातांक रेंट कारच जबाबदार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलेलें, पूण आतां तिची भुमिका बदलल्या. पळयात. Whenever I move are asking me when people get to travel so cheaply in other states, why should that not happen in Goa? And what is their argument? There are a few thousand taxi people who are holding the entire populace to ransom by not allowing app-based taxis like even Ola, Uber. A demand is coming from the people from various places. We have per se decided not to give permission to them. But let us see when as the demand goes stronger from people at large, then naturally the government of the day, let it be anybody, not me particularly, we have to bow to the wishes of the people. This is a new government, this is a new situation, and anything that is for the betterment of the people of Goa, better for the Goan people, and easier travelling and cheaper travelling, government will not hesitate to take those steps which are necessary. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. KKM म्हटल्यार कुवेट कोंकणी मोगी हे संस्थेन 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडपाची थारायल्यात. एक भुरग्यां खातीर जाल्यार दुसऱ्याक गोंयच्या दायजाची वळख करून दिवपी. रोमी कोंकणींतल्यान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचो सुवाळो 13 मेक मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलो. आणि ही आता आमची तिसरी कार्यावळ. आम्ही मायाचे 13 तारखेर रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलांत घडोवन हाडूंक येवजितात. आमची तिसरी कार्यावळ. आमी एक न्हय पूण 2 पुस्तकां आमी उजवाडाक हाडटात आनी उक्तावणी करतात. एक पुस्तक ल्हान भुरग्यां खातीर आनी दुसरें पुस्तक गोंयचें पारंपरीक दायज, गोवन ट्रेडिशनल हेरिटेज. ही 2 पुस्तकां आमी त्या दिसाक उक्तावणी करतात, जें कोंकणी रोमी मोळार चड गरजेचें. रोमी मोळार हें पयलेंच पावल इतल्या वर्सां आदीं असलो बूक, गोंयचें पारंपरीक दायज असलो बूक आनीक येवंक ना. मुजरत तुमी येवचें, तो बूक विकतो घेवचो आनी पळोवचें फूट दिसता जाल्यार. असलें पावल रोमी मोळार आजून पर्यंत कोणेच मारूंक ना. सो हे 2 पुस्तकांची उक्तावणी आमी मायाचे 13 तारखेर सांजेच्या 3 वाजता रवींद्र भवन हॉलान मडगांवां 3 वाजता आमी ते उक्तावणी चालू करतले. आनी ताचे सांगाताक कुवेट कोंकणी केंद्र
हे आमचे 4 वांगडी आसात हांगा गोंया अजून जिवे आसात. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागोवंक सांगूंक सोदतां तांकां आमी फेलिसिटेट करतात त्या दिसा 13 तारखेर. गरमेचे दीस पूण तना मनाकच न्हय पुराय गोंयाक थाकाय दिवपी आनी दादोसकाय हाडपी बातमी. फुडले रामनमीक श्रीरामाचे मिरवणुकीक दाबोळेचे मुसलमान भाव मिठाई वांटून आनी गळो भेट्टून येवकार दितले. तसो ताणें हिंदू भावा कडेन प्रस्ताव दवरला. दाबोळचे मशिदे नूरान ईद मिलन घडोवन हाडलें. हें मिलन फकत मुस्लीम भावां खातीर नासलें, तें सगळेच धर्मांतल्या लोकां खातीर आसलें. हें मिलन म्हटल्यार धर्माचे पलतडी वचून सगळे जाण मनान एकठांय येवया, विचारांनी पवित्र जावया, एकचार बाळगत शांतिकायेन रावया असो संदेश दिवपी मेळ आसलो. आयकात मस्जिदे नूरचो ट्रस्टी इकबाल मोहिद्दीनान कितें सांगलें तें. This last 20 years, this mosque has been trying to maintain peace, and this mosque is one mosque which had stopped giving the morning prayer call because one of our neighbors, a non-Muslim neighbor, were getting disturbed by the morning call for prayer. उसके लिए उसकी नींद उसको डिस्टर्बेंस ना हो, ये इनिशिएटिव मस्जिद नूर ने लिया था 20 साल पहले. 20 साल से इस मस्जिद में मॉर्निंग आज़ान नहीं हो रही. ये इसलिए है कि मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता, इट डोंट प्रीच इस्लाम दैट यू हैव टू प्रीच एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द स्लीप ऑफ योर नेबर. हमें ये सिखाया गया है कि हमें नेबर की ज़रूरत का पहला ख्याल रखना चाहिए, तो मज़हब ये दूसरी डिस्टर्ब करके नहीं करना चाहिए. और इस बार रमज़ान में 20 साल के बाद यहाँ पर रोज़े के वक्त, नमाज के रोज़े के वक्त एक बहुत बड़ा प्रोसेशन आया, मस्जिद के सामने से आया और बहुत शोर शराबा, नारेबाजी, हॉकिंग करके रोज़ा खोलने का वक्त है तो मस्जिद के सामने वो प्रोसेशन आकर रुक गया. हमें बुरा लगा, मस्जिद के सामने रोज़ा खोलने के वक्त ये क्यों ऐसा कर रहे हैं. लेकिन हमने दुआ की, और दुआ में यही रहता है कि सबके लिए, भाईचारे के लिए, इस देश की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग दुआ करते हैं. तो ये दुआ से निकल गया, लेकिन वास्को जाके कुछ क्लैशेस हुए जो किसी को पसंद नहीं आया. इसलिए हमने हमारे हिंदू भाई को एक प्रपोजल दिया है, अगर नेक्स्ट ईयर आप राम नवमी मनाना चाहते हैं और मस्जिद के सामने प्रोसेशन लाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ कॉन्टैक्ट द मॉस्क कमेटी 2 days in advance and we'll be just too happy to stand in front of the mosque and welcome the Ram Navami procession, give them शरबत, give them sweet, garland them, hug them, गले मिलेंगे, फिर वही प्रोसेशन को हम लोग आगे बढ़ेंगे. फाटल्या शेनवारा आके मडगांवचे मशिदे सिद्दीकीतय तसोच यज्ञ जाल्लो. आतां दाबोळचे मशीद ए नूरानय तशीच भुमिका घेतल्या. फादर एंथनी वाज आसूं, स्नेहा भंडारे आसूं, मौलाना शाहीद मेमन वा इकबाल मोहिद्दीन, एकमेकांचो धर्म जाणा जावन घेवया, शांतिकायेन रावया अशेंच तांकां सांगपाचें आसलें. आयकात. आज का जो कार्यक्रम रहा मस्जिद में बहुत खुशी हुई, इसलिए कि जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे देश में, हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए. और यही हमारी देश की परंपरा और संस्कृति है ना, ये खुशी बांटना है. चाहे दिवाली की मिठाई हो, क्रिसमस का केक हो, रमज़ान की सेवइयाँ हो, मेल छोल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है. इसमें जो सुख है, जो आनंद है, जो खुशी है, वो नफ़रत में, घृणा और शत्रुता में, हेट्रेड और एनिमिटी में असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल. आज जो वातावरण बन रहा है नफरत का, इसके लिए हमको सब संघर्ष करना होगा. और जो नफरत फैला रहे हैं वो छोटी तादाद में है, बड़ी संख्या में आज भी हमारे लोग, देश में अच्छे लोग हैं, इनको आगे बढ़ना होगा. रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र और महान है और इस महीने में मुसलमान बंधु 30 दिन के रोज़े रखते हैं. सूर्य निकलने से कुछ देर पहले, कुछ पहले और सूर्य डूबने तक 14-15 घंटे का रोज़ा है. रोज़े में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सेक्सुअल डिज़ायर से भी दूर रहना, हर बुरे काम से रुक जाना है, अपनी इच्छा और मनोकामनाओं को कंट्रोल करना है, लोगों के दुख दर्द में काम आना है, मानव सेवा के काम करना है, प्रायश्चित करना है, अपने पापों की ईश्वर से क्षमा मांगना है, अपनी आत्मा को पवित्र और स्वच्छ करने की कोशिश करना. My message is always first is to be united. Always to be united. And if you want that unity, we should be peaceful within. Only then the unity will
build up in this society, in this Mother India. That's why my message is always let us live together in peace, happiness, and helping each other to grow. So for me, the most important attribute is compassion. And why compassion? Because if you are compassionate, you understand the problems of the other person. You can put yourself in their shoes and you can know what they are feeling. So you will not do anything wrong. You will not be a dishonest person. You will not harm anybody. You will not cheat anybody. So for me, when you are compassionate, you are in line with the universe's frequency. So it's very important for us to resonate at the frequency of the universe. And then we are at peace. And when there is peace, there is abundance. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या लोककला सादर जातात. तेतूंतलोच एक फामाद म्हटल्यार गोंयचो जागर. ह्या जागराचेय तरातराचे प्रकार. आयतारा गोंय सांताक्रूज काकराचो जागर बरोच रंगलो. जागराचे मूळ लोकनाट्यात पळोवपाक मेळटा, जातूंत संवाद, नाट्य आनी गितां असतात. तातूंतल्यानच जागोर हो प्रकार निर्माण जाला. जागोर रातभर चलता, तो बद्द दुसरे दिसा फांतोडेर सोंपता. जागरांत वेगवेगळी संवंगां लेगीत पळोवपाक मेळटात. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारी खातीर गोंयचे सगळे सण परबो जावंक पावल्यो नात. आयतारा श्री सातेरी रवळनाथ देवळांत गांवच्या 10 जाणांचो जागोर बरोच रंगलो. फाटली 41 वर्सां सावन कांकरा गांवांत जागराचे जायज पळोवपाक मेळटा. पळोवया कांकराचो जागोर. जागराच्या बद्दल तुमकां सांगतले जाल्यार हो जागोर आमी देवळान करता. ह्या देवाचें नांव आसा श्री सातेरी रवळनाथ प्रसन्न. हो जागोर आमी मेच्या पयल्या आयतारा करतात. समज हो आयतार 2 तारखेक बी येयलो जाल्यार तो जागोर करिना, तो दुसऱ्या आयताराक व्हरतात. कारण आमकां तसो तो 3 तारखे पयलीं जागोर करपाक मेळना. हो जागोर आमी गेली 41 वर्सां जालीं करता. पूण ही 2 वर्सां आमकां कोविडा खातीर भगावड म्हणटा ती करची पडली. पूण सांगपाचें म्हणल्यार हो जागोर आमचो गेली 40 वर्सां बंद आसलो. तो आमी सुरवात केलो 1982 वर्सां सावन आमी हो चालू दवरला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बंगालाच्या उपसागरात मंगळारा आसानी चक्रीवादळ तयार जावपाचें आसा. ताका लागून गोंयांत 13 मे मेरेन गडगडा सयत हलकोसो पावस शिवरतलो.
9 आनी 10 मे दिसा वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो असो अदमास आसा. मात राज्यांत आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी ना. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत सुके हवामान आसलें. तरी IMDन 10 मे सावन 13 तारीख मेरेन हलकोसो पावस शिवरतलो असो अदमास सांगला. मजगतीं फुडलीं 48 वरां चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 28 डिग्री सेल्सियसाचेर स्थिर उरपाची शक्यताय उक्तायल्या. 4 ते 5 दिसांत चडीत तापमानात कसलोच व्हडलो बदल जावचो ना अशें IMDन म्हटलां. 10 आनी 13 वेळ कांय सुवातांनी पावस शिवरतलो. पावसा बरोबर वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे घोळटलो. फुडल्या 4-5 दिसांत चडीत तापमानात बदल ना. नुस्तेमारी करप्यां खातीर शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.